मोपा दाबोळी वाद वर्सां जालें चलता, मात काँग्रेस पक्षान ह्या वादाचेर तांची भुमिका कित्याक स्पश्ट केल्ली ना असो प्रश्न आदलो काँग्रेस मंत्री चर्चिल आलेमावन विचारला. मोपा विमानतळ बांदपाक फुडें सरून काँग्रेसीन चूक केल्या, मात ही चूक सद्याच्या मनोहर पर्रीकार सरकारान फुडें व्हरची न्हय असो सल्लोय चर्चिलान दिला. खलबा असले काँग्रेस पक्षांत कितलेशेच जाण आसात, ताच्या उतरांक व्हडलोसो वालोर ना अशें म्हणीत चर्चिलान खलपाक बरेच तोमणे मारले. चर्चिल आनी कालाप दोगोय काँग्रेसीचें डिसिजन घेवपाक कोण न्हू, कित्याक तेणें सांगपाना काँग्रेसी दोन एअरपोर्ट जाय म्हणून. कित्याक काँग्रेसी खबर आहा दोन एअरपोर्ट उणें मेळना, दोन एअरपोर्ट जायच नाय म्हणून. तर तरी काँग्रेसी तरी खबर ना जाल्यार काँग्रेसीचे हाय लेवलाचेर काँग्रेसीचे आमचे लिडर दिताले स्टेटमेंट. हांव काँग्रेस मेळिल्लें ना, पूण हांव सांगता काँग्रेसीचे आजुनूय म्हणना आमचे पार्टी प्रेसिडेंटीन जावं मनमोहन सिंगान आजून म्हणला दोन एअरपोर्ट जाय म्हणून. कालाप कोण कालापा सारके मनीस काँग्रेसीन धैर्या भाशेन कितले आय. हांवें सांगलां आमचे मनशां कडेन जायते जाणां कडेन मिस्टेक जाल्याय. तर मिस्टेक जाल म्हणटकच मिस्टेक जाल म्हूण तें व्हरप अशें न्हू. मिस्टेक जाल्यार मिस्टेक हें सॉल्व करपा जाता न्हू. हांव म्हणा काँग्रेसीको मिस्टेक जाल ना म्हणून. हांव म्हगे पार्टी स्टँड सांगता. म्हगे पार्टी स्टँड आज पासून म्हगे पार्टी स्टँडान आजून स्टेटमेंट दिलें ना दोन एअरपोर्ट जाय म्हणून. कालापान जेन्ना पळय ओपिनियन पोल गेला तेन्ना परत ओपिनियन पोल घेवंक जाय एअरपोर्टा लागून. चोया कोणा एअरपोर्ट जाय पळय एअरपोर्ट लागता. आमी चीट बरयलें हांवें चीट बरयलें चर्चिल म्हळ्यार काँग्रेसी आहा न्हू जनरल सेक्रेटरी आहा न्हू. फुडल्या वर्सा सावन स्कुलांचो वेळ अर्दवरान वाडयतले अशी घोशणा मुख्यमंत्र्यान केल्या. पणजे उपरांत मडगांव, म्हापशा, फोंड्या आनी वास्कोय स्कूल संकुल बांदपाचो विचार सरकाराचो आसा. डॉक्टर के.बी. हेडगेवार स्कूल संकुलाचो बांबोळी बुन्यादी फातर बसयलो त्या सुवाळ्या वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो. ह्या स्कूल संकुलात भुरग्यां खातीर सगळ्यो सुविधा आसतल्यो आनी संकुलाचें वेवस्थापन सरकार करतलें अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सांगलें. संकुलांतल्या स्टेडियम आनी सुविधांचो लाव घेवपाक भुरग्यांक म्हयन्याक फक्त 5 रुपया भरचे पडटले. ही येवजण करता आसतना भुरगे सगळे हांगा एकत्र येवचे, तांकां सारकी खेळाची फॅसिलिटी जावची आनी तांकां सेक्युअर्ड पद्दतीन हांगा हाडचे, म्हणजे स्कूल बसीस प्रोविजन दिवचे ही कल्पना केल्ली आसा. हो पूर्ण संकुल प्लास्टीक फ्री आसतलो. दॅट वील बी कंपल्शन ऑफ द फूल. आयज करना ते हे जे आसा पळय लुसोफोनियान नॅशनल गेम सोडून हे ह्या शाळांनी शिकणाऱ्या भुरग्यांक आनी ह्या भागान रावणाऱ्या लोकांक सरपंच आसा तांकां तांचे इनवॉल्वमेंट घेतले. मेंटेनन्स सरकार करतलो पूर्ण. कमर्शियल बेजीसचेर जातले. कोणाक जाय म्हणून भरती केलो असो न्हय जाल्यार ती योग्य निखा राखणारे प्रोफेशनल लोक थंय हे आसतले डिप्लॉयड आसतले. आतां जाता ते फक्त लुसोफोनिया खातीर ट्रॅक जाता. सगळ्यो सुविधा तातूंत भितर उपलब्ध जातल्यो. त्यो भुरग्यांक फक्त म्हयन्याक 5 रुपया भरल्यार त्या सुविधाचो फायदो घेवपाक येतलो. हे एकदां हांगा काम चालू जालें की मडगांव, म्हापशा, फोंड्या आनी वास्को ह्या 4 जाग्यांक अशा प्रकारची संकुलां दिवपाचो सरकाराचो हे आसा. एक ताज्या बरोबर सांगता अशी संकुलां जाली की हांगा कंपल्सरी म्हणजे सकाळची 9 किंवा 10 ते सांजची 4-5:30 पर्यंत जे कितें एज्युकेशनलिस्ट ठरयता त्या प्रमाणे शाळा सुरू जातल्यो. फुडल्या वर्साच्यान अर्दवर शाळेच्या हातून आमी वाडयता. पुढच्या वर्षी म्हणजे आत्ता 13-14 असं जे अकॅडमिक इयर आहे, शैक्षणिक वर्ष आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला 11वी कॉमर्स सुरू करायला सरकारची परवानगी मिळालेली आहे. दुसरी अनाउन्समेंट आहे, फोंड्याला पण आपली शाळा सुरू होते आहे. पुढच्या वर्षी पहिलीचा वर्ग होणार आहे. जुवारी एग्रो कंपनींतल्यान काडून उडयल्ल्या सुमार 750 कामगारांनी जुवारी कंपनीच्यो गेटी बंद केल्यो. कंपनी भितर आशिल्ल्या कामगारांक तांणी भायर सरूंक दिलें ना. कंपनीच्यो 2 गेटी आनी निवासी संकुलाची 1 गेट तांणी आडायली. गोंय क्रांती सेना मजदूर संघान कामगारांचें फुडारपण केलें.
सगळ्या कामगारांक कामार परत घेवपाची मागणी संघान केल्या. इतले मजगती मुख्यमंत्र्यान कामगारांची आणि कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची समारोप बसका आपयल्या. बसके उपरांत कामगार फुडलो निर्णय घेतले. काम बंद है, हमको पेट को क्या खाने का, कुछ भी पहले जान आता नहीं. वापस डाल के बच्चे को बड़े कर को पाल को अंदर कंपनी में गए, तुम खाता है, हम क्या भूखा बैठने का, बोलो बाथरूम क्या करने का, बोलो बच्चे लोगों को स्कूल में कैसा पढ़ाने का. काल मॅनेजमेंटान अतुलाक एक लेटर दिल्या. अतुल जो ह्या कामगारांचो कॉन्ट्रॅक्टर, की आमी सांगल्या तितलेच कामगार घेवन जर तूं भितर येता आणि काम करता, जे शक्य ना, आणि ते जर आमी मान्य केले किंवा कॉन्ट्रॅक्टरान मान्य केले जाल्यार फक्त 249 कामगार हे कामाक वयतले आणि बाकीचे 700 जे उरल्यात ते सगळे भायर उरतले, जे योग्य ना, जे टोटली इलिगल आसा. आमी जेन्ना ह्या बाजारांतल्या लोकां कडेन शॉपवाल्यां कडेन रिक्वेस्ट केली की तेणी आमकां मदत करची म्हणून आणि प्रोटेस्ट करून त्यांच्यानी एक दीस बंद दवरचो, आयज तांच्यांनी बंद दवरलेलो आसा. जुवारी मॅनेजमेंटान बेकायदेशीर रित्या भितर जवळ जवळ 200 कामगार तामिळनाडूच्यान हाडलेले आसा आणि त्या तामिळनाडूच्या मनशां कडसून लुंगी मारून आणि बानयाना घालून काम करून घेतात, जे कायद्याच्या विरोधान आसा. जे आमचे आंदोलन शांतीपूर्वक चलताले इतले दीस 6 म्हयने जावन गेले, ते आता शांती 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 करून आमी ह्यान फुडें शांतीपूर्वक करूंक शकना आणि एका पुरेपूर जबाबदार जुवारी मॅनेजमेंट आणि गव्हर्मेंट आसा. फुडली आमची कारवाई आसतली. ह्यान फुडें हांगा गेटीर आमी वयतले आणि गेटीर आमकां तेंच्यांनी पुलिसांनी कोर्ट अरेस्ट करपाक जाय. जर करिना आमी गेट तोडून भितर वयतले, आमचें ठरलेलें आसा. गोवा पब्लीक सर्व्हिस गॅरंटी कायदो उत्तराखंडाच्या सर्व्हिस गॅरंटी कायद्या प्रमाण आसचो अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसीन केल्या. ह्या कायद्यात दुरुस्ती जाय, सर्व्हिस दिवपाक अपेस आयल्यार ताची दखल स्वतंत्र आयुक्तान घेवपाक जाय अशें राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो ट्रोजन डिमेलोन सांगलें. दुसरे फावट अपील करपाची तजवीज कायद्यात आसूंक जाय अशी मागणी ताणें केली. ह्या कायद्यात मंत्र्याक कारवाय करपाचो हक्क दिवप चुकीचें अशें राष्ट्रवादीचें म्हणणें. To time-bound delivery of Public Services Bill 2013 is a fraud on Aam Aadmi Party. The bill does not provide for a second appeal, thereby leaving the Aam Aadmi to the mercy of God. It is our demand that there should be a second appellate authority and a commission just on the lines of RTI to adjudicate on the issue. Secondly, where time-bound files are not cleared by the government bureaucracy, the bill has provided for the particular minister to adjudicate, and if a dispute to go to the chief minister. Then the person is having a dispute with the bureaucracy itself, who is run by the minister, who is guiding the bureaucrat what to do and what not to do. How has he got the authority to adjudicate? Appoint a neutral commission that if time-bound files are not clear, that a commission should decide. Otherwise, it is politicizing the issue, and it is the dictatorial attitude of the chief minister of keeping entire powers into his hands, and he will put pressure on the government officers and utilize their services at the time of elections. घेऊया एक व्यावसायिक विसव.